देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज आमी नव्या म्हयन्यांत भितर सरता आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिसून येता कशे भाशेन जेजू आपल्या सर्गींच्या बापाची वाखाणणी करता. जेजू म्हणटा, बापा, ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यात आनी सुपुरल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो. आमी विचारूंक जाता, ही सुपुरलीं भुरगीं कोण काय? जी कोण आपली जिवीत बापाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात तीं, आनी जी आपल्या जिवितांत देवाक पयली उंचली सुवात दितात तीं. भाव भयणीनो, आमी कितलीं सुभागी कित्याक आमी जेजू विशीं खूब आयकतात आनी दर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेता. आमी दिसान दीस प्रयत्न करुया की जेजूच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सर्गींच्या बापाची सुपुरलीं भुरगीं जावच्याक. मागुया, मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून. देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.